Fergusgara आमी आमच्या पात्रोन सा सेबेस्त्यांक मान बागावनू आमच्या फेर्गस कुटुंबाचो वार्षिक परबेचो दीस आचरण करच्याक संतोष बरीत काळजान आनी कुटुंबा स्पिरितान ह्या पवित्र वेदी भोंवती सांगाता जमल्या. ह्या संभ्रमांत वांटेली जावंक आमचे सवें आसच्या मानादीक बाप पाऊल मेल्विन सुपिरियर सांतान फ्रायरी इजय हांकां तशेंच सर्व सैऱ्या याजकांक धार्मीक भाव भयणींक आनी आमच्या मोगाच्या बेंदूरची देवपर्जा मोगान येवकार मागता. आयची देवस्तुती आमी सर्वांनी एक कुटाम जावन सांगाता समकूंक आनी बळवंत फेर्गस कुटाम बांदूंक आपणे दिता. सुरविल्ले क्रिस्तांव धर्मदुतांची शिकोवण आयकोन भावार्थान भरले आनी तांणी जोडिल्ल्या भावार्थाचो प्रतिफळ जावन तांच्या जिणयेंत बदलावण जाली. एकामेकाच्या गरजांक ते पावले. तांचे लागीं आशिल्लें वांटून दिवंक तांणी सुरू केलें. माया मोगान आनी एकवटान समुदायांनी ते जियेले. आज आमी आमच्या भावार्थाचो प्रतिफळ जावन एकामेकाच्या गरजांक पावया. आमचे लागीं आशिल्लें बरेंपण वांटून घेवया आनी माया मोगाचो आनी एकवटाचो फेर्गस समुदाय बांदून हाडया. तशेंच फाटल्या वर्सांनी सा सेबेस्त्यांव आमच्या पात्रोना मारिफात आमच्या फेर्गजेन जाल्ल्या सर बरेपणा खातीर हे मिसाचें बलिदान देवाक अर्गां जावन भेटोवया. आमच्या फेर्गस कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी युवजणांनी खाजाऱ्यांनी आनी प्रायवंतांनी आमच्या फेर्गस विगारा सवे मेळोवन बोगसाण्याच्या स्पिरितान बरोवन माया मोगाचें आदर्श आनी देखीवंत फेर्गस कुटाम बांदून हाडूंक जायसची कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागून घेवया. आनी आतां उबे रावून प्रवेश गीत गावन ह्या संभ्रमाच्या मिसाचो आरंभ करया. Beli betong bapa hangga sezenya Buka tuji ai konca Kowe cendang baginca Buka tuji adonca Kurpami mata Buka tuji ai konca Kowe cendang baginca Buka tuji adonca Kurpami mata Berdiam dokter korban tuja asro tunditai Bebek berpeso ada tu sedas pakaitan Serwang kam kahari kisah saban tuatan Mogan tuja jihe amka apaitai Ika karsan ika monan iku damsa Berkam beri betung bapa hangga sezemnya Buka tuji ai konca Kowe cendang baginca Buka tuji ai konca Kurpami mata Buka tuji ai konca Kowe cendang baginca Buka tuji ai konca Kurpami mata Kowe snanan amka tuwi nowo jiw dilai Tuji murgi kalam patuwe pawit kilai Pasmo suru nikarwo dakdiw nam kapaslan Waita bignan amka tuwe sambalay Ika kalsan ika munan ikudamsan Berkam beri betong bapa hangga sezemnya Buka tuji ai konca Kowe cendang baginca Buka tuji adonca Kurpami mata Buka tuji ai konca Kowe cendang baginca
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, बेंदूर फिरगजीचो पात्रून सांत बसत्याव हाका मान करून देवाक अर्गां दिवंक आमी सर्व ह्या देव तेंपलांत संगता मेळ्ळ्या. एक सोजेर जावन तिसऱ्या शतमानांत सुम्या जेजूक साक्ष जावन मार्तीर जावन मरण पावल्लो सांत सेबास्त्यांव आमच्या जिवितांत एक प्रेरण. ताचें धैर्य, ताचो भावार्थ, ताचो विश्वास, ताची उमेद आमचे थंय आसा. फाटल्या एका वर्सान आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या मोगाच्या संन्यासो उगडास काडून आयच्या दिसा देवाक आमी प्रत्येक रितीन अर्गां दिता आसतना परत ह्या मिसाच्या वेळार एक फिरगज जावन आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया, आमचे बेविश्वासपण आमी वळखून घेवया आनी आमची पातकां उगडासाक हाडून देवा लागचें बोगसाणें मागून संगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत पगेव सुद्दां समकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Tu
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, बगेवून सेबॅस्टवन तुझ्या रक्त साक्षान बेंदरी नसताना आपलो भावार्थ परगट उसारलो आणि दगदवणेक संपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक भावार्थांत ती रावंक धीर दिलो. ही परजळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समरमता. खऱ्या भावार्थांत थीर रावंक आनी मनशाच्या आज्ञा प्रास तुज्यो आज्ञा पाळोवंक तुजी बळादी कृपा आमकां दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. सांपावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. त्या पासत सुमया खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक, भोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेका थंय समाधानान जियोवन तो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच भरवोसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकट एकच कूड जाल्यात. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव. तो एकलोच समेस्तांचो बाप. सक्तां प्रास तो व्हरतो, तो सर्वां मुखांत्र वावुरता आनी समेस्तांतय तो जियेता. ताणें लोकांक देणी दिल्यांत. थोड्यांक धर्मदूत जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्थेगार जावचें, थोड्यांक सभांचे गवळी आनी शिक्षक जावचें देणें. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मणियारपण दिवचो ताचो शेवट. अशें देवाच्या पुतांतय भावार्थ दवरलेले वरवीं आनी ताची गूढ जाणवाय जोडलेले वरवीं आमी क्रिस्तांतय शेवटी एकवटतां. एकवटून जाणटीं जातां. जाणटीं जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे भरतेक पावतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सामसोदी आमकां सांबाळटा. आपल्या खरा रासो तो उगडास दवरता. सर्वेस बरो समसोदी आमकां सांबाळटा. आपल्या घराचो तो उगडास दवरता. सर्वेस पोराक वाकना नांव ताची हरसिया. पोर सांबाळून ताची कार्य परगट प्रसारा. ताची सर्व हातकार्या तुमी वर्णन गाजया. ताका तुमी गितां गाया उगडून कुसाया. सर्वेस बरो समसोदी आमकां सांबाळटा. आपल्या घराचो तो उगडास दवरता. ताच्या पवित्र नांवा थंय अभिमान
पदवेसो आश्रो तुम्ही सर्गीया ताका तुम्ही गीतां गाया उगडी कुसाया सर्वस्वर समसोदी आमकां सांबाळटा आपल्या करारासो तो उगडास दवरता सर्वस्वर समसोदी आमकां सांबाळटा आपल्या करारासो तो उगडास दवरता सांजुओंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. होच सुरवेर थावन तुमी आयकल्लो संदेश. आमी कांय ना बरी जायनाये. तो सैतानाचे पक्षेक मेळिल्लो. आपल्या भावाकच ताणें जिवेशी मारलो. कित्या पासून ताणें भावाक जिवेशी मारलो? ताची कृत्यां खोटीं आनी ताच्या भावाची नितिवंत जाल्लीं देखून. भावानो, संवसार तुमचो द्वेश करता म्हूण तुमी विस्मीत पावनाकात. आमी मरणांतली भायर सरून जिविताक उतरल्या म्हूण आमी जाणाव. आमच्या भावांचो आमी मोग करता जाल्ल्यान हें आमकां कळटा. जो कोण मोग करिना तो आनिकूय मरणाच्या पासांतच उरला. आपल्या भावाचो द्वेश करता तो हर एकलो खुनीगारच सय. खंयच्याय खुनीगारांतय सासणीक जिवीत ना म्हूण तुमी जाणात. क्रिस्तान आमचे पासत आपलो जीव दिलो हांतू मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्या. आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. ह्या संवसारांत ग्रेस्काय आसलेलो कोणीय आपलो भाव गरजेंत आसता तें पळोवन आपलें काळीज धारून करीत जाल्यार ताचे सेवें देवाचो मोग कसो आसात? भुरग्यानो, खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय. बगार यथार्थपणी आनी करनेन आमी दाखोवंक जाय. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Iso, Iso, Santosazo, Vegas Kurma, Sambramazo. सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. जेजू थंयचो पयसर आपल्या शिसां सांगता गलिलिया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हडलो काजुमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. गलिलिया, जुदेया, जेरुसलेमा
इदुमेया आनी योर्दान पेलेतडी तावन तीर आनी शिदोन शाराच्या आसपास गांवांत तावन लोकांचो व्हड जैत जमो ताच्या कृत्या विशांत आयकून ताचे सरशी आयलो. लोकांची केट अशी वाडली की तांणी आपणाक अडचणा जावच्याक आपणाक एक माचवो तयार दवरूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें सबारांक गूण केल्ले निमती हर एक पिडेस्त ताका आपडूंक पूण ताच्या आंगार पडतलो. देवसारी ताका पळोवन तक्षण ताचे मुखार सर पडून तूंच देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या ताण्यान बोब घालतले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाये म्हणून तांकां चोकटीन चाकीद दितलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, एक बापोय ताच्या ल्हान भुरग्याक तवळ तवळ भायर आपोवन व्हरतलो. दिसाचें वत आसल्या वेळार बापायन भुरग्याक सांगचें आसलें, पुता तुजो हात हांव धरिना, तूं म्हजी सावळी पळय आनी म्हज्या सावळेंत रावून म्हजे सांगता तूं सहल. भुरग्याक हो एक खेळ जाता, नेरळिना आटा. बापोय चलता आसतना ताची सावळी थोडे फावटी उजव्याक पडटा, थोडे फावटी दाव्या कुशीक पडटा, मुगल्यान पडटा, फाटल्यान पडटा. सावळी पळोवन हो चरको भुरगो ल्हानसो बापायच्या बोवारींच लागींच चलून वतलो. 2-3 वर्सां जाताना हो भुरगो वाडटा, इल्लो लांब जाता. तो व्हडलो ताची सावळी, त्या भुरग्याची सावळी बापायच्या सावळे भायर पडटा. भुरग्याची तकली बापायच्या सावळे भायर दिसता. हें बारकिल्लो, हें पळयल्लो हो भुरगो बापायक म्हणटा, पापा म्हजी सावळी आतां म्हाका दिसता, ही सावळी पयलें दिसानातली. ताका बापोय जाप दिवन म्हणटा, ल्हान आसतना तुका म्हज्या सावळेची गरज आसली, पूण व्हड जाताना तूं हेरांक सावळी जा. आमी सगळ्या कुटुंबांत जल्मून वाडल्लीं. आमकां आमच्या आवयची, आमच्या बापायची, भाऊ भयण्यांची, मलगड्यांची सावळी लाभल्या. माया मोगाची सावळी, जतनेची सावळी, सस्निकायेची सावळी, एकामेका हुस्को दाखोवची तसली सावळी, आनी प्रत्येक जावन भावार्थाची सावळी. एक मास्टर, एक क्लास टिचर ताच्या भुरग्यांक अशें सांगता, आज तावन ह्या फाल्यां तावन तुमी घरांत तावन भायर इस्कालाक येता आसतना तुमच्या वडिलांक नमस्कार करा. वडिलांचें बेसांव काडून घेवन तुमी इस्कालाक येया. दीस भाशर जाता आसतना ही रिवज भुरग्यांतय बोळ जाता. आनी एक दीस एक आवय एका भुरग्याची ह्या मास्टराक फोन करून हुस्कारून रडता आनी सांगता, म्हजो पूत सदांय म्हजें आनी म्हज्या घोवाचें, भुरग्याच्या बापायचें तूं बेसांव काडून येता म्हूण हुस्कारून रडता. अजाप जालो हो मास्टर, तो सदांय बेसांव काडून येता म्हणून तूं कित्याक रडताय. ताका ही आवय म्हणटा, ही संवय ताका पयलें नातल्ली.
तो पयलें बेसांव मागानातलो. ताका हो मास्टर त्या आवयक विचारता, तो बेसांव मागानातलो पूण बेसांव मागोवंक तुवें शिकयल्लें गे. आवय म्हणटा, ना, हांवें शिकोवंक ना. हाय आंटी, हाय मॉम, हॅलो अंकल, टाटा पापा, टाटा मम्मा ही संस्कृती प्रस्तुत बोळ जावन आसतना बेसांव दी माय, गॉड ब्लेस मी ही आमची वर्ती रिवाजी प्रचलित आसा. एकलें भुरगें हाय मॉम म्हळ्यार ताकाय जाप मेळटा हाय पुता. एका भुरग्यान हॅलो आंटी म्हळ्यार त्या भुरग्याक मेळची जाप हॅलो पुता. पूण ब्लेस मी म्हूण सांगल्यार गॉड ब्लेस यू, जीजस ब्लेस यू म्हणली जाप मेळटा. बेसांव दी माय म्हळ्यार देवाचें बेसांव म्हणली एक जाप मेळटा. म्हळ्यार देवाची सावळी, देवाचें रक्षण, देवाची कृपा तुजेर आसूं दी म्हणल्यार एक आशेवन आमी त्या भुरग्याक या कोणेय बेसांव मागिल्ल्याक बरें मागता. सान सेबास्तियांव चित्रकलांत आमी पळोवचें तर, शिल्पकलांत आमी पळोवचें तर, इन द आर्ट तो एक पुडपुडीत तरणाटो. ताच्या पेंगटाक एक ल्हान वस्तूर गुठलायला. ताचे हात पाय बांदल्यात रुखाक आनी बलयो ताच्या कुडीक लागल्यात. त्या बलयो लागल्या त्या जाग्यार हांव द एरोस बाणां म्हणटा हांव थंय हांव ताच्या कुडींत हांव रगत भायर येता. सान सेबास्तियानाची ती तकली सर्गाक देगची आमी पळयता आर्टांत. आनी ताच्या तकले वयर एक बडवो मार्तीरपणाचो कुर्रोव सेबास्तियानाचेर घालूंक एक प्रयत्न करता. सजर जावन क्रिस्ताक साक्ष जाल्लो हो दैरादेक सांत पिडेस्तांचो मजतदार म्हणली एक पातयणी आमची. प्लेग्स आयिल्ल्या वेळार ताच्या विनवणेन प्लेग्स नपयन जाल्ले, नास जाल्ले म्हणले चरित्राय आमी पातयेता. आनी हो सांत बेंदूर फुर्गजीचो शारोती वा पात्रोनो. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजूची शिकोवण आयकूंक, तशेंच जेजून बरें केल्लें तें पळोवंक साबार लोक दुसऱ्या दुसऱ्या हळ्ळेंत हांव, दुसऱ्या दुसऱ्या शहरांत हांव, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत हांव, जाग्यात हांव जेजूक पळोवंक, जेजूक आपडूंक, तशेंच जेजून तांकां आपडूंक येतलो. आनी साबार जाणांक बरेंपण लाभलें. वांजेलांतलें हें दृश्य आज हांगासरी घडोवन आसा. बेंदूर फुर्गजीचो लोक दुसऱ्या दुसऱ्या वाड्यांतलो, दुसऱ्या दुसऱ्या बोंतोणीचो, दाव्याचो, उजव्याचो, मुखल्याचो हांगासर सांगाता मेळोन सुम्याचें स्पर्श घेवंक, सुम्याक आपडूंक, सुम्याक आयकूंक, तशेंच देवाक अर्गां दिवंक सांगता आमी मेळ्ळ्या. तर त्या सुम्याची सावळी, त्या सुम्याचे स्पर्श आमच्या जिवितांत जाय. तो लोक तांची पिडा शिडा, तांचे कश्ट संकश्ट हाडून आयिल्लो. आज आमी आमची पिडा, आमचे कश्ट संकश्ट, आमचे बेभिरांती हाडून आयल्या. दुसरी दुसरी कुटुंबां, वेगवेगळी कुटुंबां, दुसरे दुसरे वाडे, पूण एक कुटुंब जावन एक बलवंत
फिरगज जावन आमी मुखार समकवया म्हणलो विशय घेवन आमी हांगासर हें फेस्त संभ्रमून आसांव. आमच्या कुटुंबाचो एकवट तें एकठारपण आणखी दृढ जावं दी. आनी हें दृढ जावंक 7 कारणां सांत पावलो आयच्या पयल्या वाचपांत एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत दिता. पयलें कारण आमी एकच कूड, एक कुटुंब, एक फिरगज, एक पवित्र सभा, एकच कूड. दुसरें कारण ही कूड मरोंक ना. ही कूड क्रियाळ आसा, ही कूड जिवाळ आसा, ह्या कुडीक जीव आसा. कित्याक सुमयाचो आत्मो थंय आसा. वन स्पिरीट. आमचे थंय एकच आत्मो तो सुमयाचो आत्मो आसा. तिसरें कारण एकच सुमी, वन लॉर्ड. जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. आमचो भावार्थ आमी उसारतना सगळें सतमंत आमी म्हणटा, पूण सुरविल्ली पवित्र सभा तांचो भावार्थ उसारतना एकच वाक्यान उसारतलो, जीजस इज द लॉर्ड. जीजस क्राइस्ट इज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. आनी जेजू क्रिस्त आमचो सुमी म्हणलो हो प्रस्ताप सांत पावलोन फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 ओळ 11 आमी वाचता. चवथें कारण वन फेथ, एकच भावार्थ. आमकां हर एकल्यांक एकच भावार्थ देवाचेर सुमयाचेर आमकां लाभला. पांचवें कारण एकच पवित्र स्नान, वन बॅप्टिझम. सांत पावलोच्या काळार रोमी चक्रवर्तीचो एक सोजर जायचे तर ताच्या आर्मींत, ताच्या फौजांत एक सोजर जायचे तर त्या तरणाट्यान हांव चक्रवर्तीक, रोमी चक्रवर्तीक तीर जावन खाल जावन रावता म्हणून प्रगट भास दिवंक आसली. आनी सांत पावलोच्या काळार ल्हान भुरग्यांचें बाप्तिस्म नातलें, एडल्ट बॅप्टिझम. व्हडांक बाप्तिस्म दिताले. आनी बाप्तिस्म घेवच्या त्या व्यक्तीन जीजस इज द लॉर्ड आनी त्या सम्या जेजूक हांव तीर जावन नीज घालतो जावन चलता म्हणलो एक भावार्थ ताणें प्रगट करचें पडटलो. सवें कारण वन होप, एकच भरवसो. भरवसो तो समी म्हाका राखता, तो समी म्हाका गूण करता, तो समी जेजू क्रिस्त म्हाका सुटका आनी बाचावी दिता. आनी सातवें कारण एकच देव. आनी हो देव बापोय, तो बापोय सर्वां प्रास व्हरतो, तो देव सर्वां थंय जियेता. ही सकड कारणां सांत पावलोन दिल्ली आमी आमच्या जिवितांत, आमच्या भावार्थांत, आमच्या क्रिस्तांवपणाच्या त्या जिवितांत आमी पळयता. म्हळ्यार आमची कुटुंबां, आमचें फिरगस कुटुंब गॉड कंट्रोल्ड कुटुंब, गॉड सस्टेन्ड कुटुंब आनी गॉड फिल्ड कुटुंब. म्हळ्यार देवाच्या नियंत्रणान आसचें कुटुंब, देवान सांबाळचें कुटुंब आनी देव ताच्या स्पिरितान भरिल्लीं आमची कुटुंबां. आनी ही कुटुंबां देव गॉड कंट्रोल्ड, गॉड सस्टेन्ड, गॉड फिल्ड कशीं जातात. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आयच्या पयल्या वाचपांत परतून आमी सुरवेर आयकल्लें. कालतेपण, सुस्मिकाई, मोग आनी समाधान. कालतेपण म्हळ्यार म्हजी अस्कतकाय, म्हजें उणेपण देवा मुखार आनी हेरां मुखार वळखून घेवचें. सुस्मिकाय म्हळ्यार आमी हगे द्वेश असले संदर्भ आसल्या वेळार ते पोस करिनासतना
कोणय आमकां इन्सल्ट केल्यार बेपरवो केल्यार तें सोंसचें तांकां फाटीं कितेंच करिनासतना मोगा विशयांत आमी दुसऱ्या वचपांत आयकलें आनी हो मोग आमी आमच्या यथार्थ कृत्यांनी दाखोवंक जाय म्हणून सांजुआवान सांगलें आमकां आमी आयकलें आनी निमाणें समाधान जर तर आमच्या जिवितांत समाधान शांती आसा तें कुटाम ती फिरगज गॉड कंट्रोल्ड गॉड सस्टेन्ड अँड गॉड फिल्ड कुटामो अशिल्लीं कुटुंबां आमची घराणें आशिल्लीं कुटुंबां जावन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार मागतना आमचो भावार्थ प्रस्तुत संवसारांत प्रस्तुत समाजींत जियोंक सांत सभास्तिवाचें धैर्य ताची उमेद ताचो भावार्थ ताका सुम्यतय आसलो तो भावार्थ विश्वास आमकां प्रेरण जावं दी ताची मजत आमकां मेळों दी. उबे रावन आमचे भावार्थाची उस्सरणी आमी करया. सत म्हणटा देव बापाक सर पदवेदार बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यार गर्भी सबोलो अंकवार बरी कावन जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तेंकां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसिफी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार भक्तांचे पक्षाणे कुडीचे जिवनपण सदांचे जिवीत आमेन. एक देव एक सोमी एक पवित्र आत्मो एक पवित्र स्नान हें सकड आमच्या एकठारपणाक उपकारता. ह्या भावार्थान आमची सर्व मागणी फिरगस कुटाम जावन देवाक आमी उबारया. सर्गींच्या मोगाळा बापा पवित्र सभेचे मुखेलपण चलोवन व्हरच्या पाप साहेबाक सर्व बिस्पांक याजक आनी धर्मीक मुखेल्यांनी आपल्या ताबेन आसच्या परजेक भावार्थांत वागोवंक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तांकां बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध धर्माच्या लोकांनी वस्ती करच्या आमच्या भारत देशांतल्या सर्व मुखेल्यांनी समाजेंत शांती समाधाना खातीर वावरूंक आनी सर्व परजेच्या गरजांक पावोवन बलिश्ट राष्ट्र बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंतल्या सर भुरग्यांक युवातींक काजाऱ्यांक आनी प्रायस्तांक तुज्या गोपांत घे. आमी सर्वांनी आमच्या भावार्थांत ती रावून भोगसनाच्या स्पिरितान बरोवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे करी साक्षी जायशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत फर्गवांत वावर करच्या आमच्या मोगांच्या तांच्या वावरांत तृप्ती भद्रती आनी बरी भलायकी दिवन राख आनी सांबाळ तशेंच फिरगजे खातीर उदार म्हूण दाखोवच्या सर्वांकी तांच्या बऱ्या मनान 100 वांट्यांनी आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंतल्या गवळीक मंडळी तशेंच सर संघ संस्थांनी वावरच्या संद्या पासत मागता. तांच्या बऱ्या मनाक तूं आशिर्वादांनी बर. तांणी सर्वांनी तांची सेवा फिरगजेच्या उदरगते खातीर निस्वार्थपणे भेटोवचें बरें मन तांकां फावो कर. फिरगज उग्यारा संगी मेळून हाताक हात दिवन वावरूंक आनी तांणी हाती घेतिल्ल्या सर योजनांनी तांकां यशस्वी लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. उतर प्रायेन तशेंच विविध पिढे वरवीं कश्टांच्या आमच्या फिरगज कुटुंबांतल्या संद्या पासत मागता. तांकां तांची दूख आनी बेजाराय सोसूंक बळ लाभय. सांगाताच आमच्या फिरगज कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्वांकी सर्गींचें सूख फावो कर म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. मौनपणान आमचे कसकी गरजो आमची मागणी देवाक आमी समर्पिया. आमच्या कुटुंबाच्या संध्या मासोंत ल्हानां खातीर व्हडां खातीर आमी मागया. सबार जाणां ह्या दिसांनी बेभिरांतीन आसात. मस्त जाणांक पिडा आसा. सुमयाचो स्पर्श तांकां लागून दी आनी तांकां गूण करून दी. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुता सुमया जेजू क्रिस्ताक आमचो सोडवंदर जावन तुवें दिलाय. आनी ह्या सुमयाच्या नांवान आमच्या सोडवंदराच्या नांवान आमी आमची थोडी मागणी उसारल्यांत. ती मागणी तूं दयेन मानून घे. आमी आमच्या सालत्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत शांत समाधानान जियोंक आमकां तूं तुजी कृपा दी. चर विघ्नां आनवारांतलें पिडे शिडेंतलें आमकां राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें नांवी. आमेन. Bapa as per
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, आमी तुका भेटयता त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ह्या गुटांत तुज्या पुताच्या कश्टा मरणांत तूं आमकां वांटो दिताय आनी ह्या बलिदानाचें फळ घेवन क्रुसाच्या वटेन जेजू पटलाव केल्लो भगवंत सेबास्त्यांव, तुज्या दिरादीक साक्षीक आमी भक्तीन हो यज्ञ भेटोवन धीरान तेच क्रुसाचे वटेन जेजूचो पटलाव करूंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवोन सेबास्त्यांव, तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असत्कायेंत क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तान अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा,
कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशे पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार तासो घोट परगटुया. बापा आमचे सडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गा सडणे असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळेवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं. अशें देवाचे माये भोव भगवंतांक फार मुरेच्या, तिचो पती भगवान जुजेच्या, भगवान धर्मदूतांच्या, आज भगवान सेबास्त्यांवाच्या हेर सक्रां सांगता ससनाच्या जिवितांत विंचलेल्या आमकां वांटो दी. तांचे सांगता ससनाचे निरंतरी आमकां मेळटले म्हूण आमी भरवोसो दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून मागता. त्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गोडी बापाच्या सांगता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाट सुरय तुजे पवित्र सभेक बावरतांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टागात ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगूंक ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. सम्याच्या स्पिरितान बरोवन ताणें शिकयलेलें मागणें सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. संसाराचे पाप काढले आमचे काकूट देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमचे काकूट देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सक्कड सुभागी. सोन्याच्या जेवणात वांटिली जाऊया ताची कुडकर बाबाता सेव्या मोगा सेवेची जिणी जेव्या अख्ख्या संसारात ताका साथ सेव्या मोगा सेवेची जिणी जेव्या अख्ख्या संसारात ताका साथ सेव्या सगळी गोंयाची वाटसप करताना सर्गीच्या काळात घरकाय जोडूया जिणी कुरिसी बेटा काढताना जीवन क्रिस्ताता भरवसो जोड्या जीवन क्रिस्ताता भरवसो जोड्या. सोन्याच्या जेवणात वांटिली जाऊया ताची कुडकर बाबाता सेव्या मोगा सेवेची जिणी जेव्या अख्ख्या संसारात ताका साथ सेव्या
सुजोड्या दुनियाच्या जेवणात वाटेली जाऊया ताची कुडघर भावाता सेव्या मोग सेवेची जिनी जियेव्या आख्या संसारात ताका साक्षीव्या मोग सेवेची जिनी जियेव्या आख्या संसारात ताका साक्षीव्या जीवन क्रिस्ताता बर्व सुजोड्या जीवन क्रिस्ताता बर्व सुजोड्या सोन्याच्या जेवणात वाटेली जाऊया ताची कुडघर भावाता सेव्या मोगा सेवेची जिनी जियेव्या आख्या संसारात ताका साक्षीव्या मोगा सेवेची जिनी जियेव्या आख्या संसारात ताका साक्षीव्या आमच्या आयलाय जेसू सोप्या अग्निकांड तू झालाय आमच्या दर्या दैवी कृपेन भरताय मोगा बेगीन घेताय आमच्या वर्सळ वंदरा जेसू तुकाच आमकां दिल्या Dados
प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, तुझ्या पुताचे अमोलीक कुडीन आनी रक्तान तुवें आमकां पोसल्याय. ताचे वरवीं तुज्या मोगान थीर रावंक, तुज्या जिवान जियोंक आनी सर अडकळींचेर जैत व्हरून तुजेशी वसूंक. भगवंत सेबास्तियान, रक्तसाक्षाचे परबेसमायेर आमकां फावो कर म्हूण तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. मोगाचेनो वार्षिक फेस्ताचो दबासो आमी चलोवन आसा. दुनिया देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आज सगळ्या वर्सां आमकां सांबाळिल्ल्याक, राखिल्ल्याक, बेसावन बरल्याक आमी अर्गां बलिदान भेटयलें. आनी आमचो एक वावर जावन आसा सगळ्या वर्सां ही फिरगज असो वावर सेवा करता आसतना आदार दिल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणचें. सर्वेस्परा देवाक आमी वाकन स्तुती करून अर्गां दिवंक फावो. फाटल्या सगळ्या वर्सां आमकां सर बेसांवांनी बरयल्ल्याक कश्टां संकश्टांनी आनी प्रत्येक जावन कोविड-19च्या विशम परिस्थितींत आमकां राखिल्ल्याक, मोगान सांबाळिल्ल्याक आमी ताका अर्गां दिवया. थोडीं आमचीं भाव भयणी गेले त्या वर्सा फेस्ता वेळार आमचे मदें आशिल्लीं. देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन सर्गराजाक भायर सरून गेल्यान तांकां सासणेक विशो मागया. एक गडीभर मौनपणी तांचे खातीर मागया. आमी अर्गां दिवंक फावो मुरये मायेक. तिणें आमकां सगळ्या वर्सां मोगान सांबाळ्ळां आनी आमकां हो दीस आज फावो केला. आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगाळ पात्रोन सांत सेबास्त्याक. फाटल्या 107 वर्सांनी आमच्या कश्टा सुखान तो वांटेली जाला. आमचे खातीर बापा लागीं विनंती केल्या. आमचो तो राखणो जाला. ह्या मरेकार पिडे वेळार आमचें धैर्य तो जाला. आयच्या फेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयलां आनी अर्था बरी शर्माव दिल्या भोवमानादीक पाऊल मेल्विन OFM कॅपुजीन, एपिस्कोपल विकर फॉर रिलिजियस. तुमकां आमच्या सर्वांच्या नांवी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बिंदूरचे याजक भोवमानादीक वॉल्टर डिमेल्लो, मानादीक अश्विन क्रास्ता, मानादीक रॉन्सन पिंटो आमच्या फिरगज गवळीक वावराच्या जबाबदारेन संपूर्ण सहकार दितात. तांकां म्हजे नांवी आनी सर फिरगजकारांच्या नांवी देव बरें करूं. उपकार बावडूंक हांव फावो मॉन्सिंजर लजली शणय हांचो आमकां आयताराचे इंग्लीश मिसांक कुमोग करतात. तशें आर्थीक आनी हेर जायत्या रितीने आदार दितात. तांकां आमच्या फिरगजकारांच्या बाबतींत देव बरें करूं. हांव उपकार बावडटां उपाध्यक्ष स्टीवन पिंटो, कार्यदर्शी मेविस रॉड्रिगस आमच्या सगळ्या वावरांत संपूर्ण तरान आमकां सहकार आनी आदार दितात. तशेंच आमी उपकार बावडटां सर गुरकारांचो, गवळीक परिशदेच्या सर सांद्यांक फिरगजेच्या वावरांत तुमी दिवच्या सहकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. देव बरें करूं म्हणटा श्रीमती मेविस रॉड्रिगस, फ्लावेल्ला, सुशीला, आशा आनी शार्लट फेर्नांडीस हांची एक टीम आसा. ह्या टीम हर एका जमातेक भुरग्यांच्या तशें युवा सणांच्यान जायत्या आमच्या कार्यक्रमाक ब्रेकफास्ट, स्नॅक्स सर्व तयार करून दितात. तुमच्या निस्वार्थी वावराक आनी सेवेक तुमकां देव आशिर्वाद दिवं. देव बरें करूं आर्थीक समितीच्या सर्व संद्यांक तशेंच कोर कमिटीच्या संद्यांक तुमच्या वावराक आनी तुमचो सहकाराक आमी आभार मानता. देव बरें करूं सर्व आयोगाच्या संचालकांक, संघ संस्थांच्या अध्यक्षांक, ऑफिस बायरर्सांक, सचेतकांक आनी सांद्यांक फिरगजेच्या गवळीक वावरांत आनी फिरगजेच्या आत्मीक तशें लौकीक वाडावळीक तुमचो वावर गरजेचो. देव तुमकां आशिर्वाद दिवं. कोविड सेफ्टी कमिटीचो संचालक श्रीमंत सुजीत नरोन्ना, ताचे लिडर्स फ्लाविल्ला पिंटो, नेवल पेरेरा, वायलेट लसरादो, आशा टावरो आनी तांचे संगत सेवा दिवच्या सर्व स्वयंसेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमची सेवा विशेष. देव तुमकां विसणार आशिर्वादांनी बरों. आयच्या फेस्ता संदर्भी अल्तारीक फुलान दान दिलान. नॉट काद्री दुसऱ्या वाड्याच्या एका दानीन
तांकां तांच्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक उडास दवरया आयची लितूरची रंगीत गायनांनी सट भक्ती बरीत केल्या कॉयराच्या सर्व संद्यांक तांकां तरबेत केल्ल्या कॉयर मिस्ट्री ऑजवल्ड डिसोसा वजांत्र केळ्ळ्यांक आनी सर्वांक देव बरें करूं सगळ्या वर्सा लितूरचे कॉयरांत गावप्यांक वजान केळटेल्यांक भुरग्यांचें कॉयर व्हडांचें कॉयर युवजनांचें इंग्लीश कॉयर धर्म भयणीचें कॉयर आनी तांकां तरबेती करतल्यांक तुमच्या कळमितनांतल्या सेवेक आनी तुमच्या लितूर्जीक मोगाक देव बरें करूं फिरगेजीच्या गवळीक वावरांत जायतो सहकार आनी सेवा दिवच्या फिरगेजींतल्या सर्व कॉवेंताच्या सुपिरियर्स आनी धर्म भयणींक आमचे आनी सर फिरगेजकारांच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा क्रिस्ती शिक्षण दोतोर शिकोवच्या सर्व टिचरांक धर्म भयणींक आनी क्रिस्तांव शिक्षण कोऑर्डिनेटर श्रीमान स्टीवन पिंटो आनी मनादीक रॉन्सन पिंटो हांचो आमी उपकार बावडटा आमच्या 5 विद्यासंस्थेच्या मुखेस्तांक आनी सर्व शिक्षकांक आनी सिब्बंदीक आमी उपकार बावडटा तुमच्या मोगाच्या सेवेक देव तुमकां आशिर्वाद दिवं फिरगेजेंत आल्तार मांडूंक साक्रिस्टचो वावर करच्या साक्रिस्टियन लॅन्सी तशेंच वर्स बराबर वावर दिवच्या नितळायचो आनी मांडावळ गर्ल्सो वावर दिवच्या आमच्या स्त्रियांची एक टीम आसा सेलीन लिना सेवरीन आनी तांचे संगाती तशेंच ऑल्टो सर्वस एंजल्स टीम फ्लावेल्ला आशा सुशिला युना ह्या सर्व संद्यांक तांच्या आमी देव बरें करूं म्हणटा फिरगेजेच्या प्रोजेक्टाक बांदपाक दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा निधीक मेडिकल फंडाक आर्थीक कुमक दिल्ल्या सर्व दानींक देव बरें करूं तुमच्या बऱ्या मनाक आनी तुमच्या सहकाराक देव तुमकां आशिर्वादांनी बरों फिरगेजेच्या मिडिया कमिटी संचालक श्रीमती अनिता फ्रँक आनी सर्व सद्यांक तांच्या वर्सभर वावराक देव बरें करूं युवा हिता आनी सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक समितीच्या संचालकांक आनी संद्यांक तुमच्या मोगाच्या सेवेक देव बरें करूं देव तुमकां आशिर्वादांनी बरों फिरगज दफ्तरांत तशेंच हॉलाच्या वावराक घरांत आमकां वावर दिवच्या सर्व आमच्या सिब्बंदीक आनी तांच्या मुखेल्यांक तांच्या जबाबदारीच्या सेवेचो आमी आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा फिरगज फेस्ताक तयार जावन आसा केल्ल्या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ट्रॅक एंड फील्ड इव्हेंट्स बऱ्या रितीन मांडून हाडल्या युवा हिता आनी सांस्कृतीक समितीचो संचालक श्रीमान विनोद डिसोजा आनी ताचे संगी वावुरल्या सर्व संद्यांक आनी सहकार दिल्ल्यांक आनी दानींक देव बरें करूं ह्या सर्व खेळांक आनी स्पर्धांक स्पॉन्सर केल्ल्या दिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा फेस्ताच्या खर्चाक मुर्दोम दिल्ल्यांक पिरचेन दिल्ल्यांक दान दिल्ल्या सर्वांक तुमच्या बऱ्या मनाक आनी आर्थीक सहकाराक देव बरें करूं देवाची आशिर्वादां आमी तुमचेर मागता फिरगस फेस्ताक तयार जावन आसा केल्ल्या आत्मीक कार्याक 3 दीस मिसां भेटोवन प्रसंग दिवन फेस्ताक आमकां तयार जावंक सेवा दिल्या रेवरंड फादर ऑल्विन डिसोजा रेवरंड फादर जोविन सेक्वेरा रेवरंड फादर केविन डिसोजा हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आज संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानांत 6 भेटोवणी केल्ल्या वाराड्या बैला आनी बैला फिरगजेच्या लागीं आनी पयस सावन आयिल्ल्या सर्व आमच्या मोगाच्या याजकांक फिरगजगार याजकांक सैर याजकांक देव बरें करूं फिरगजेक मिसाची खाल्स आज मिसा वेळा वापरली ती दिल्या विल्मा पॅट्रिक फर्नांडीस कई बटल पयलो वाडो तांच्या दुयेच्या पेटनेशियाच्या काळजाराच्या संदर्भार ती दिल्ली तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा श्री राकेश आनी विल्मा प्रिया पिंटो बिकन कटे वाडो तांच्या पुताच्या रॅननाच्या पयल्या कुंभार संदर्भार मिसा वेळार वापरची आधुनीक बेल दिल्या तांकां देव बरें करूं ती आज वापरल्या तुमी आवाज आयकला जावंक पुरो दुसरोच आवाज कितें येता म्हणून ती आतां तसल्यो बेल्स वापरतात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा सान सेबास्टियानची मास पेंट करून दान दिल्ल्या डायना डिसोसा लोवर बेंदू 3ऱ्या वाड्याची हिका देव बरें करूं सगळ्या वर्सा आयताराचें फेस्ताचें कलेक्शन आनी हेर आदार दिवच्या मेजूंक आनी लायक दवरूंक उमो करच्या स्त्रियांची टीम आसा तांकांय देव बरें करूं आनी अखेरेक तुमकां सुमेस्तांक हांव एक बरें फेस्त मागता सांज जावन आयली फेस्त काबार जावन आयलें बरें फेस्त मागता आनी सर्वेस्पोर आमकां सदांच आशिर्वादांनी बरों आनी सर्व आमकां सहकार दिल्ल्या विविध रितीने सहकार दिल्ल्या आदार दिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं
हांगासर हजर आसच्या सर्व याजकां संगे मेळोन बेंदूर फिरगस विगार तशेंच विगारबार भोवमानादीक बाप विन्सेंट मोंतेरो आनी ताचे संगी पावरकरच्या संगाती याजकांक बेंदूर फिरगसकारांक तुमकां सर्वांक बागी तुमच्या शरतेचें पातुराचें फेस्त आमी मागता भगवंत सेबेस्तियांव ताच्या मजतीन तुमच्या जिवितांत तुमच्या वावरांत तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या भुरग्या बाळांक गांवांत आसल्यांक परगांवांत आसल्यांक खरी एकल्यांक राखून दी म्हणलें आमचें मागणें. उबे रावन देवाचें आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपले कृपेन भरपूर आशिर्वाद दिव आनी ह्या सगळ्या चर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळू. तो सुदेव तुमचो भावार्थ तीर करूं तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सस्निकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवं. तो सुदेव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोव तुमच्या मागण्याक सदां कान दिव आनी सासणाच्या जिवितांत तुमकां पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुपकार. Sebastião, भगवंत सचे कुर्वे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांनी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.